बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमच्या गोंयच्या महा दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याची बागयो जुसेवासाची दोबाशीक परब आमी समोर ओंपता. जुसेवास आमकां गोंयचे पवित्र सोबेक देवाच्या मोगाचें दान. ताचे खातीर त्रिएक देवाक वाखाणुया आनी दिनवासुया. हांवें तुमकां केलां तशें तुमी करात. हो ह्या गवळीक वर्साचो विशय. मनान दवरून हे दोबाजीक परबेक हो विशय वेंचून काडला. शुभ वर्तमान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हांव सगल्यांक सोगोट जालो. जेजू सुर्या आनी हांव चंद्री म्हणून बागयो जुसेवासान सेवे चाकरेचो आकार घेतलो आनी कानारान मुंगळुरांत आनी सेलेवान सोमेस पोचेताय क्रिस्ताचो सेवक जालो. ह्या आधुनीक काळार शुभ वर्तमान परगट करूंक भावात सांबाळूंक आनी तो जिवूंक आमकां एक व्हड आव्हान. आयज हे केरीत संबंदीन अर्थाबरीतपणी वांटो घेतना आमच्या आस्काऱ्या जुसेवासा भाशेन जेजूच्या शुभ वर्तमानाची दिरादीक परगटणारो आमी जावूं बापाचें बळ आमकां ह्या परबेच्या मिसान मागुया. शुभ वर्तमान सगल्यांक परगट करचे खातीर बागयोन जुसेवास सगल्यां खातीर बागयोन पावलू भाशेन सोगोट जालो. आनी हें करूंक जेजूच्या पावलांनी ताणें पावलां मारलीं. हेंच आयचे हे सुरवातीच्या उतरांनी आमचे भयणीन कोडीत केलां. अशेंच दर एकल्यान हांवें आनी तुवें करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी उगडास करून किरीत भाशेन येत्या पातकांचो जेन्ना हांव आनी तूं जेजूची पुर्ती पाटलावदारां जावंक ना देवाचें बोगसणें आमी मागुया. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बागयोन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विरोधी करात म्हूण प्रार्थून माग. सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. सोबिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोबिया काकलूत कर. आमच्या गोंयच्या पुता बागयोन जुसेवासा पासत देवाक दिनवासुया. देवाच्या सगल्या बरेपणा खातीर देवाक दिनवासुया. आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती. देवाची शिरी तुजो सरचे पाप करता आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगत देवापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोसो ईश्वर एकलोसो परमेश्वर. प्रार्थुया.
हे मिसाचे बलिदान देवाक दिनवासून आणि किरीत इंतेसवा पासोत मागून बेटोयता रॉक इजिदोर गॉमिस. प्रार्थुया देवा तुझ्या यादनिका आणि आमच्या गोयच्या आस्काऱ्या साज जुजे वाजाची देखीन आणि मुडियारपणा वरवीं तुवें तुझे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमापर्यान पोरजोण आयली. तुझ्या चाकरान तुझे दैवीक उतर पोरगोटले आणि सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुझे पोरजेचेर तुझी दयाल दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजमोत चलयता सासणांच्या सासणाक. जेरमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरमायस हिल्कियाचो पूत यादनिकी घोराण्यांतलो आनातोत शारांत बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायतां तितलें तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसां, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदून आनी वोंपूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आयज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब हे परी गावून जातलो. Soglia osa koloya devaci gotik vismita. सगळी म्हणूया. सगळ्या osa Pormeshvorak bakana Shekashek pritumevor Devak sod gita kaya Sabab Sogya Oza koroya Devaci gotik vismita Pormeshvora shamana
गीता गायो ना गोडा वयर काळात नाव देवाचे पोरगोडात तारोन ताचे सगळ्या वर्सां कोणोया देवाची कोतीक मिसलिका. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटे वेले वाचप. भाव भयणीनो, सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावं. सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावं. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बरोबर हांव जुदेव जावं. समृद्धी काल आसलेल्यांक जोडून घेवंक जरूय हांव समृद्धी काल ना तरूय समृद्धी काल आसलेले परी जालो. तशेंच समृद्धी विरेत आसात तांकां जोडून घेवंक जरी हांव देवाचे समृद्धी विरेत ना आनी क्रिस्ताचे समृद्धी काल आसा तरी समृद्धी विरेत आसलेली परीत जालो. अशोक्तांक जोडून घेवंक अशोक्तांक बरोबर हांवूय अशोक जालो. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण सोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सगोट जालो. शुभ वर्तमान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें उद्गार. Sorvespor तुमची सोवे आसूं. लुका पोरबोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सुमियान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या त्या नोगरांत आनी ती सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हळें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पसत पिकाच्या धोडया लागीं मागून आपले लुडे बोलडे वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लागड्या मदें बेड्रे कशें हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोत्राय दोरात. बोक्षे वो बुती वो वाडू व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घरांत शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलो मनीस तुवें आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा ते खायात आनी पियेयात. तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो.
घोरा घोरा भोवू नाकात आनी खंयच्याय नोकरात भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात ते खायात. तुय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. प्रितीच्या इश्टारो, व्हडा कुशालकायेन आनी खोल बावार्थान आयज आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या भाग्यवंत जुझेवाजाची आमी परब समोरमता. भाग्यवंत जुझेवाज हाका आमच्या काळजांत इतलो व्हडलो जागो कित्याक तो जेजूच्या पावलांनी चल्लो. जेजून जें कितें केलें ताणें आपल्या जिवितान करूंक प्रयत्न केलो. जेजूची बरी खबर म्हळ्यार शुभ वर्तमान परगटूंक सगल्या खातीर तो सगोट जालो. आनी हो आयचो आमचो विशय जावन आहा. जायतीं वर्सां फाटीं हांव चोडना पात करूं आनी एक दीस इगोजेन एक जोडे आयले आनी तांच्या हाकेन एक धाकटुलो भुरगो आसलो. आनी ह्या जोड्यान म्हटलें, पांच जुझेवाज चोडना येयलोलो ती सुवात खूंय हा. इश्टानो, वाचलेले हांवें पांच जुझेवाजाचे. जाण आसलो ताच्या जिविताची जायती खबर. आयकल्लें हांवें की इतिहास सांगता की ताची भयण चोडना काजार जालेली आनी तो व्हड्यांतल्यान दिवाळेतावन लागींच हा थिंगा चोडना येयलोलो. आनी ज्या दिसा तो आयिल्लो रात जाल्ल्यान कोणाच्या येंत्रादान भायल्यानूच थिंगा न्हिदलो कित्याक कासार जालोलो. आनी त्या घरांत रावतेल्या जोड्याक जेन्ना तांणी आयकलें तो घोर येता तो आवाज, दार उगडलें तेन्ना लोब घातलोलो एक तोंडार शांत मुखामोळ आसलोलो भाग्यवंत मनीस तांकां दिसलो. तांणी ताका भितर व्हेलो, मानाचो जागो विसो घेवंक दिलो. आनी जेन्ना तो वेतालो ताणें तांकां म्हटलें, देवाचे येवजणेंतल्यान तुमच्या काळजाचे आवडे तुमकां फावो जावं. आनी ह्या जोड्याक कितें जाय आसलें काय? एक भुरगें जाय आसलें. आनी दुसरे फावटी जेन्ना परतून आपले भयणीक भेट करूंक आयलो भाग्यवंत जुझेवाज, तेन्ना ह्याय घरांतल्यान ताका खुशालकायेची खबर मेवली की ह्याय घरांत भुरगें फावो जाला म्हूण. केन्नाची खबर? 17व्या शेंकड्यांतली. पूण हे जोडे म्हाज्या फुड्यान जेन्ना म्हाका इगोजेन भेट करूंक आयले तिणें म्हाका ताणी म्हाका हें म्हटलें, आमी भाग्यवंत जुझेवाजाचे विनवणेन देवा लागीं मागलेले आमकां एक भुरग्याचे देणे फावो जाल्या पुरो म्हूण. आनी देवान आमकां फावो केले. तर देवाक ह्या व्हड मनशा पासत दिनवासूक आमी तो ज्या जाग्याचेर भोंवला त्या जाग्याचेर भोंवतात. आयज आमी चोडना आयल्या. इश्टानो, जेन्ना ही खबर हांवें आयकली म्हज्या काळजांत उलोवप कहो पेटलो. ओ म्हजो गोंयचो भाव, भाग्यवंत मनीस, जेजूची बरी खबर परगटूंक पयशिल्ल्या देसांनी गेलो आनी आयज लोक ताचे लागीं विनवणी करून देवा लागीं मागता आनी तांचे उपकार फावो जाता. आनीक हे भाशेन ह्या बऱ्या मनशाचे वो भाग्यवंत मनशाचे जिवीत सगल्यांक कोळीत करचे म्हज्याय मनांत एक आवेस आयलो. पळयात, भाग्यवंत जुझेवाज म्हजे आनी तुजे सारको, कित्याक तो गोंयकार. भाग्यवंत जुझेवाज म्हजे आनी तुजे सारको, कित्याक ताणें बावतिज्म घेतला. पूण हिगाच आमचें कंपॅरिजन, आमची तुलना सर करप सोंपोंक उपान्ना. भाग्यवंत जुझेवाजा भाशेन हांव आनी तूंय जावंक जाय. जे भाशेन तो जेजूच्या पावलांनी चल्लो, जेजून केलें तशें ताणें केलें, हांवें आनी तुवेंय करूं. आनी हे करूंक आयची वाचपां आमकां आदार जातली. पयलें वाचप घेवया. जेरमियस प्रवाद्याचे आपोवणें.
जेरमियस हे आपोवण येयला तेन्ना तोरलो धाकटो आसलो 18 वर्सांचो सुमार. एका जुदेवाचे यादनिकी फामिलींतल्यान येतालो आनी आपल्या बापाय फाटल्यान आपुणूय जुदेवाचो यादनीक जातलो हे थारायलेले ताणें. आनी इतल्यान एका उत्साबोळाच्या काळार उत्साबोळाचो काळ कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक त्या टायमार इस्रायल पोरसां देवाचे मानाबेन पाळी नाहली आनी जे प्रवादी आहले तेय तांकां लायक जाता ते सांगताले, सारके हा ते सांगून आहले. तर ह्या काळार देव जेरमियस प्रवाद्याक आपयता, खोरायेन सारके आपयते. देव कितें सांगता ते परजेत कळूत करूंक पयले पयले ना म्हणटा जाय जेरमियस प्रवादी, कित्याक ताचे येवजणेंत आहले जुदेवाचो यादनीक जावपाचे. पूण जेन्ना तो वय म्हणटा तेन्ना थावन कोण आयको नाका, पोरवारा देवान म्हाका आपयला आपलो प्रवादी जावंक. हांव लोकांक देवाक जाय ते सांगतलो, लोकांक लायक जाता ते सांगचो ना. भाग्यवन सुजे वास गोबले ताका, भुरग्याचपणान तावन गोबले ताका आपले मिसांव की आपणाक देव आपयता सेलावाक वच म्हूण. पूण जेन्ना ताच्या वडिलांनी दुसऱ्या सुवाताचेर ताका धाडलो, कानारा धाडलो, मुंगळुराक धाडलो, तुय उडे उमेदीन तो वावुरलो काय, उड्या भावार्थान वावुरलो काय, निराशी जालो काय, म्हाका जाय पळय ते म्हाका मेळना म्हूण ना इश्टानो. त्याच भावार्थान, तेच उमेदीन, त्याच एके भाशेन बोरवाशान, त्याच लोकांच्या देवाचे पोरजेच्या मोगान ताणें जेजूक वो शुभ वर्तमान परगोटले आनी परगोटतना मिलाग्री देव ताचे सरभोंवतणी कोत्तालो. आयचे दुसरे वाचो, आयच्या दुसऱ्या वाचपांतलो आयच्या ह्या परबेचो विशय घेतलेलो हा. शुभ वर्तमान सगल्यांक मेळचे खातीर, शुभ वर्तमाना खातीर हांव सगोट जालो. कोणाची उतरां? भाग्यवन पावलूची उतरां. उकडात धर्मदूताचो इतिहास आनी ह्या पुस्तकाचेर एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल बायजमेन आमकां मेवतली 30 वय सुवातो जंय भाग्यवन पावलू पिश्या भाशेन जेजूच्या मोगान बोल्लोलो, जेजूच्या बरे खबरेन बोल्लोलो. तो जेजूक परगोटूंक भोंवतालो आनी भोंवता भोंवता आपल्याक जाय ते भाशेन न्हू जे सुवातेर तो पावता त्या लोकांक समजता ते भाशेन ताणें जेजूची बरी खबर परगोटली. आयज तो सांगता जुदेवा खातीर हांव जुदेवाच्या समजता ते भाशेन हांवें जेजूक परगोटलो, ग्रेक लोकांक तांचे भाशेन हांवें जेजूक परगोटलो. म्हजो हेतू आहलो जेजूक परगोट जावचो वेचो. आनी इश्टानो भाग्यवन पावलू हे कोत्ता आसतना जायते त्रास पडले. घातलो ताका बडकोडीत, मारलो ताका सोयत्याचो मार, ताचे तारू बुडले, लोक ताका मारूंक सोदता. इगोस मातीचे दुसरे वडील ताका सारके समजोना. आमी वाचूंक जाता 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 11. आडकोळी भाग्यवन पावलूच्यो शुभ वर्तमान सगल्या खातीर तावे करूंक, शुभ वर्तमानाच्या पासून जे सोंसलेले कोश्ट आमकां मेळटा ते. आनी भाग्यवन सुसेवास ओहेत ताचे जेन्ना ताका ताचेर एक गाराणें घातले आनी ताका बडकोडीत घातलो, तो आपलो वावर तेचे मोन आहले वावराचेर जेजूची बरी खबर परगोटूंक जाय सेलावाक पावलो. पूण पावोन पावोन आतां बडकोडीत हा, कितें कोत्तलो? वेळ विबाडूंक ना. सिनहालीज, तामील ह्यो भाशा शिकलो. त्या भासांनी देवाचे उतर भाशंतर वो समजणी घेवंक ताणें प्रयत्न केली फाल्यां लोकांक समजावंक. जेन्ना कोणूय ताचेर आड आहलो, कोणूय ताचेर कितें म्हणटा पळय तो मारूंक ताका सोदतालो, वायट ताका करूंक सोदतालो कुडी वाटेन, तेन्ना मोगान ताणें तांकां जिखून घेतले. आनी हे तो पाद्री जाला तेन्नाच न्हू, धाकटुलो भुरगो आसतना ताका लिटल सेंट म्हणटाले. कित्याक काय? कित्याक तो दुसऱ्या भुरग्याक बरेपणाची देख जातालो. जेन्ना तो वाडलो ल्हानविकायेन ओबिडियन्सान आवय बापायक पाद्री जाल्या उपरांत आपल्या वडिलांक खालती रावलो. सांगले हिंगा वच म्हूण तिगा वच म्हूण गेलो आनी शुभ वर्तमान परगोट केले. आडकोळी पडल्यो खऱ्यो पूण निराशी जालो ना.
आनी लोकांक समजता ते भाशेन किरीत भाशेन सेलावाच्या लोकांक तांच्या भासांनी तांची संस्कृताय मोतीन धरून ताणें जेजूक परगोट केलो आनी परिणाम कितें काय जेन्ना तो गेल्लो सेलावाक लीप चोरया 1000 उडे कातोल काहले आनी जेन्ना ताका बापाचे आपोवणे आयले 70,000 बायज कातोल काहले सेलावाक. इश्टानो हो तो परिणाम सगल्या खातीर हांव सोगोट जालो. शुभ वर्तमान हांवें परगोट केले आनी आयचे शुभ वर्तमान पळयात. आयच्या शुभ वर्तमानात जेजू फाटल्यान जायतो लोक वेतालो. जेजून 12 जाणांक विचून काडले आपले आपोसल कहे. पूण दुसऱ्याकूय जायती उमेद आसली. ती म्हणटाली आमकांय जेजूक परगोट करूंक जाय कित्याक जेजू त्या टायमार चलोन भोंवतालो आयटिनरंट प्रिचर आनी सगल्या स्वाताचेर घोडे पावोंक अवघड जाताले. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता 72 जाणांक तो धाडटा 72 आनी कितली खोर इन्स्ट्रक्शनां. हे कोण नाकात ते कोण नाकात डबल आगाचे वनाकात बुती वनाकात एक्स्ट्रा पार वाडोवचो वनाकात ज्या घरान वयता तिका येवकार दिता तिका कित्याक काय ही इतली इन्स्ट्रक्शनां कित्याक ह्या 72 जाणांचे मन तांचे लक्ष जे मिसाव जेजून दिला ताचे वेले ना आलचे म्हूण. पूण शेवटाक आयचे शुभ वर्तमान सोंपताले ह्या उतरांनी 72 जाणांनो वचात म्हजी बरी खबर परगटात आनी जी कोण वायटाकार आहा तुमच्या फुड्यान तांकां हाडटात तांकां बरी करात. जांचेर देंवचार बसल्या म्हज्या नांवान ते काडात. जे कोण बोळणिकेक सापडल्या वो पिडेत सापडल्या तांकां म्हज्या नांवान बरी करात. बाबा भयणानो 5 जुजे वाज हेच ताणें केलें. एक ताचें मन सेलावांक कश्टवता कातोल पवित्र सभा आनी हांवें थंय वचूंक जाय. वचोंक मेळना. बुडीपू पावलो मंगळुराक पावलो कानाराक पावलो पोरवारा तिगाय तेच भाशेन वायटाकारांक ताणें बरी केली. मोराची पिडा जालेली काळजान कुसलेली तांकां आमी सगलीं जाणां ती व्हडली मिलाक जोरी फुटल्यो त्यो उदकांतल्यान कित्याक आपयलो काय आपयलो ताका थोड्यांनी मारूंक फोट मारून की कोणाक संदेसाव जाय म्हूण कोणाक साक्रामेंत जाय म्हूण आनीक देवाच्या मोगान पोरजेच्या मोगान बाचतालो. जुजे वाज धांवोन गेलो साक्रामेंत दिवपाक आनी जेन्ना एकसुरे सुवातेर एकठांय जाले धाड्यांनी मारूंक ताका थोडे दिमी घातले आनी मागणे केले. कितें केलें काय वायट आसलेले काळजान ह्या मनशाच्या पयस जावपाक मागले आनी इश्टानो जोरी फुटल्यो ज्यो आयज बसून म्हाकाय भाग मेवले पळोवपाक बुडीपू म्हणटा ते सुवातेचेर हा पळय ते तर येते वायट हा पळय ते काडले ताणें ह्या मनशाचे. मागीर हे जाले काळजांतले वायट ओतबीक वायट ते भाशेन कुडीची पिडा आमी जाणा सेलावाक ओशाची पिडा आयली. गोरच्यांक नाका जाली गोरची आनी कोण दितालो तांकां पेज कोण दितालो तांकां वखद कोण तांकां थोडो वेळ तांचे बरोबर सादतालो. मागीर जुजे वाज आनी ताचे बरोबर जे कोण आसले पळय ते तर वायटाकाराक जावं कोण कुडीच्या वायटाक सापडल्या जावं कोण ओतम्याच्या वायटाक सापडल्या ह्या आमच्या भागीवत गोंयच्या भावान साल्वार करूंक जेजूच्या नांवान प्रयत्न केलो. तर आयच्या दिसा ही परब समरंभता आसतना 3 वस्तू आमच्या जिवितांत. पयली म्हणटा ती खंय साड येताली काय शक्ती खंय साड येताले काय बळ मागीर जुजे वाजाक जेजू कडल्यान आनी कोणा कडल्यान न्हू. तो वेळ दितालो सदांच आपल्या दिसपट्ट्या मागण्यांक. तो वेळ दितालो सदांच जे साक्रामेंत जे ताणें भेट करूंक जाय त्या साक्रामेंतांतल्यान कुरपा आपल्याचेर ओतोन घेवच्याक. इश्टानो भागवत आगुस्तिनाची उतरां आमची काळजां तुजे पासत केल्यात सोबया आनी तांकां थार ना तुज्यात रिगल्या शिवाय. क्रिस्तांव मनीस क्रिस्त काड कितें उत्ता हांव क्रिस्तांव मनशाक अस्मिताय ना क्रिस्ताक काडल्यार इश्टानो.
तर बागयोन जुजे वाज शुभ वर्तमान बरी खबर परगडटालो जेजूची हांवें आनी तुवें फाल्यां जरी तर जेजूचे ताचे भाशेन परगडणार जावंक जाय जाल्यार क्रिस्ताक आमच्या जिवितान पयलो जागो दिवंक जाय. एक विचार म्हाका आनी गोडे तुमकांय, कितलो टायम खासगी मागण्याक म्हजो संबंद म्हज्या जेजू लागीं घट करूंक हांव दिता काय? मागीर हुंय मेवतले म्हाका बळ ह्या म्हज्या जिवितांतल्या कश्टाक प्रश्नाक आडकोडीक फुडो करूंक. बाबा भयणानो, येद्दे व्हडले मिसांव सेलावाचे जावं खानाराकूय जावं मुगलोराकूय फुडें व्हेले कित्याक तो देवाक चिकटून आसलो, जेजूक चिकटून आसलो. बरी भशेन साक्रामेंतांनी वांटो घेवया, हे देवाचे उतर वाचुया. घडटा जाल्यार खोसियेसांतल्यान पवित्र आत्म्याक आमचे लागीं उलोवंक दिवया इश्टानो. ही पयली वस्त. दुसरें म्हणटा पळय ते सेवा करुया. सेवाक तुमी जेरूल कोत्तात ह्या समाजान जे बरेपण आहा तुमच्याच पासत आहा, तुमच्याच बरेपणा खातीर आहा. पूण जायती दुसरे भाशेची दुयेंसां आयज भितर आयल्यात. एक व्हडांतले व्हड दुयेंस आमच्या गोंयांत आतां भितर सोदता म्हणटा पळय ते एकसूरपण. एकसूरपण सगले आहा घरांत, सगले आहा घरांत, जायती मनशाय आहा. पूण आशेता आवय भुरगीं आपल्या लागीं दोन उतरां बरे भशेन घोस्तार बसोन उलयतली म्हणटा. आशेता घरकार आपले लागीं बरे भशेन काम करून येयला, बरे भशेन आपल्याक त्रातार करून बरे भशेन आपल्या लागीं उलयतली म्हूण. पूण घडोना. घरांत हा मनशा सोबार, पूण जियेता मनीस एकसूरपणान. एकलो जियेता तो बरो आहा, ताका केन्नाय फोन मारूंक जाय, ताची खबर घेवंक जाय, बरें आहा. पळय फाटीं न्हू म्हाका एक आवय म्हणटाली, फादर काय बरो म्हजो चेडो, काय बरो म्हजो चेडो सगल्याच्या आदाराक पावता. पूण घराच आसना फादर. जायत्या जाणांक न्हू इश्टानो आयज आमच्यो फामिली हॉटेलां जाल्या, जंय आमी फकत न्हिदोंक आनी जेवपाक वयता. उलोवप ना, बासाबास ना, सेवेची खबर कोत्ता आमी सेलावाक वचपाची गरज ना. आयज बागयोन जुजे वाजाक आमी मान दितले जाल्यार आमचे फामिलींत आसलेल्या आमच्याची सेवा करुया. तांकां ग्रांटेड, लेट अस नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड. ही पयली वस्त. आनी जेन्ना आमी आमच्याचो कुयदाद घेतले हांव फाल्यां जो कोण बावडो भायल्यान कश्टवता दुखाक लागून, कित्याक तांच्या घरांत एक भयंकर मरण आयला, तांकां बुजवण दिवंक पावतलो हांव. जो कोण तरणाटो फडफडटा जिविताच्या लारांनी, ताका मार्गदर्शन दिवन त्या तुफानांतलो भायर काडटलो हांव. पूण पयलें सुरू जावंक जाय म्हज्या फामिलीन इश्टानो. हांवें म्हज्या घरच्यांचो वाल वर करूंक जाय. जे भशेन बागयोन जुजे वाजान आपल्या आवय बापायचो केलो, आपल्या वडिलांचो केलो, आनी जेन्ना तो मिस्योनार वावर कोत्तालो आपल्या सागात्याचो केलो पळय तो. ही दुसरी वस्त. आनी शेवटाक उमेद आसूंक जाय. आमच्या क्रिस्तांवपणान न्हू आमकां उमेद आसूंक जाय. एक विचार, म्हजें क्रिस्तांवपण कहलें काय? जायते फावटी हांव हें म्हणटा, जायते फावटी न्हू आमचे मोटोर आमी देंवतेर वयता आसतना न्यूट्रलान घालता आनी सोडटा, ते वयता मागीर. आमचें क्रिस्तांवपण तोहें जालां काय? बातिजांत गेल्लो हांवें, बरें नोयना कोत्ता हांव, फेस्त कोत्ता, पूण तेच्या भायर उमेद ही आमच्या क्रिस्तांवपणान आहा काय? एका टायमार जेन्ना शिक्षणाक मळार, प्रवास करच्या मळार, दुसऱ्या मळार इतल्यो सवलती नासल्यो म्हाका आनी तुका आहा ते भाशेन बागयोन जुजे वाज सेलावाक पावलो. भेस बदलून घोडे आनी कोणाचे रूप घेवन. कित्याक? ही उमेद ताका आसली आपले क्रिस्तांवपण जियोंक, जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक. आयज न्हू जायती क्रिस्तांवां आमी ही दुर्गार मोहलेली गोंया. आसूं कोत्तलो तो, कोत्तेले ते आनी कित्याक कर, हिंगा बरें आहा आमी. अहें केल्यार इश्टानो आमचें क्रिस्तांवपण आमी जियोंक पावचें ना. आयकात बिरातीची उतरां, केन्नाय बिरातीची उतरां आयको. म्हजी न्हू पवित्र पुस्तकांतली प्रकाशनी 3रो आवेसवर. तूं ऊन जा नाजाल्यार तूं थंड जा,
तूं शेळो मोळो जाल्यार देव तुका भोंकून भायर उडयतलो. आयदर ब्लो हॉट or blow cold. If you are lukewarm, God will vomit you out. उमेद आमच्या क्रिस्तांवपणान वाडोवया. मागीर हांव उत्तर पिरायेक पावलोलो जावं, मागीर हांव एक धाकटुलो भुरगो जावं, आनी आमी पळयतले हांव कोही भशेन बागीवन झुजे वासाचे देखीन आमी जेजूच्या बोरे कोरबरेचे उर्बेवोन परगोटणार जातले. पळय ते मोग आसलो बागीवन झुजे वासाक जेजूचो, आनी हो जेजू आतां उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सैबा म्हजे लागीं घोडटा ते भाशेन म्हजे कुयेती पोरमोणे तुजी बरी खबर म्हजे सर भोंवतणच्या लोकांक पयली आनी मागीर घोडटा जाल्यार दुसऱ्यांक परगोटूंक तूं म्हाका शिकय आनी आदार दी. उबी रावया. सत मानता देवाक, सत पदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या उर्वी गुरवी सवावलो. अंकवार मरिताय सोलमलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सुसले, ताका कुर्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, सर्गात सोडलो, सत पदवेदार देवपाच्या उसव्याक बसला. तो इथान जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सवी भक्तांचो एकतार पातक्यांचे मोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी पाद्रींनी आनी मोतवश्यांनी आपल्या कास्की तशेंच मुन्यारी जिवितान जेजूचे आपोवणे स्विकारून पोरजेची सेवा करतना आपले दोळे कुर्साचेर लावन कुर्सांत मेळटेलें बोल घेवन आपल्या हाताकाल आसलेले पोरजे बरोबर बागेवंतपणाचे आवंडे आनी ऑंत्रेक काळजान बाळगून दिसपट्ट्या जिवितान बागेवंतपणान वाडून बापा लागीं मागुया. भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी वडिलांनी आमच्या देशाची अस्मिताय आनी खाशेलपण ओळखून आनी देशांत भितर जियेतल्या तरेकवार भासाच्या आनी जाती कातीच्या लोकांक मांडून घेवन तांचें दिसपट्टें जिवीत जेवंक सगळे तरेचीं सोंपेपणां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. उपाच्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. आयज आमच्या आस्काऱ्याची दोबाजीक परब आमी समोरमतांव. लोकां मदें धर्माचो वो जाती कातीचो भेदभाव करिनासतना सगल्यांक सोगोट जावन बागेवंतपणाची वाट चलूंक आमकां एकजोळटी देख तो जालो. ताचे देखी शिकोवणी आनी जिविताचे चाली पोरमोणे आमचें क्रिस्ती जिवीत जेजू सुर्याचेर दोळे लावन काळोखी संवसारांत चोंद्रिमा पोरी उजवाड जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. उपाच्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. हे आयचे दोबाजीक परबे वरवीं हांगा आजीर आसलेल्या सोमेस्तांचेर बागेवंत झुजे वाजाचे मोजतीन देवान सुबां बेसांवां ओतूंक आनी आमचे मोदें आसलोले भेदभाव वेगळोचार आनी हेर तरेचें सोर वायट उमटून काडूंक आनी कोरेले शांतीन एकवटान भावपणाच्या एकचारान सहोबागिलीपणान आमचें क्रिस्ती जिवीत जेवंक आनी बागेवंतपणान मेळूंक घेवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. बापाच्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर.
सुद पदवेदार देवा बापा ल्हानवीक मनान आनी खालत्या काळजान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी भाग्योन जुसेवासान आपल्या जिवितान देवाच्या उतराची सेवा केली ती सेवा आमी करूंक आमचें जिवीत ह्या दाना बरोबर देवाक भेटयतना गायन करुया दुपाचो जसो पोरपड म्हज्या भवा भयणानो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात भोवमोगाल बापा सांत जुझेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयताव त्या देड्याचेर खोनवालायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी निठोल खालसांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचे दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सद पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुझे वाजा ह्या तुज्या भोक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवोन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच सुपवीत तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपलीच कुशेन कोश्ट मरण ससूक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स
नव्या आनी सासनीक कोराराचेर गो पातकांचे मोगसोने मेलच्याक तुमचे बसो आनी सोमेस्त मनशां बसोत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गुट पोरगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भुक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची खूण आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुकामळ पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन धर्मदुतां, भाग्योन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सदपदवेदार बापा सर्व नोर आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनां धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समका येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास समका दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां टाल्लेत पडून दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशार ओत्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शैली संवसाराची पाप कातली आमची कर. देवाची शैली संवसाराची पाप कातली आमची कर. देवाची शैली संवसाराची पाप कातली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगली सुभागी. सोम्या तुवें दोरी विशय म्हाका पावना पूण तुज्या स्नेहाचो म्हाका वळखी मेळटली. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणी कुम्यांव घेवंक फुडें सरचें. भाग्योन तुजे वचन जेजू क्रिस्ताक आपल्या जिविताचो सोमी आनी दोनी केलो. ताचेच भाशेन
ह्या वेळार जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन करुया मोगाल जेजू यो तुयो.
प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा, सांज जुजे वाजाक मान दिवन यायच्या दिसा या दोबाचीक पोरबे दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुझें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडून नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भोगताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणीच्या सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या बाबा भयणीनो, फाटले 9 दीस ह्या खेरीत नोवेनांनी बागेवन जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या नोवेनांनी आमी वांटो घेतलो. आनी आयज हे परबेक आमी सगळीं आयल्या. सगल्यांक तुमकां आमी काळजाचे खोलायकता. रेतोराच्या नांवान, फादर कॅनेथ टेलेसाच्या नांवान आनी आमच्या सगळ्या हांगासर जमलेल्या पाद्रींच्या नांवान हॅपी फेस्ट म्हणून आमी तुमकां विश करता. बागेवन जुजे वाजान आमचे सगळ्यांचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. फकत एकूच कळोवणी तुमकां आयच्या दिसा की मिसां बाबतीन ती म्हटल्यार आतां आमचें मीस रोखडेंच 8:30 वाजता. म्हणटकूच जायतो लोक आसा, म्हणटकूच माणसुकेन आनी सुरसुडायेन आमी भितर आसा ते पेंडोलान बरे भाशेन हे सायडींतल्यान भायर सरुया आनी ते सायडींतल्यान सगळीं भितर फुडें आमी येवया. म्हणटकूच सुडसुडीत आमी चलून भायर आमी सरुया. त्या उपरांत परबेचें मीस आमकां आसतलें 10 वाजता. सांजे आमकां मीस आसतलें हांगासर 4 वाजता. 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन. 12 वाजता मीस बागेवन जुजे वाजाचे ऑरातोरीच्या कुडान. आनी एक फावटी तुमकां हॅपी फिस्ट. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं आनी सत पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. आपल्या चालत्या जिवितांत तुजे वाजान बागेवन कोण सोडून घेतली ताचीच देख घेवन आनी शिवटो मना खातीर सोगोड जावंक वेताना गीत गावया ओगोनीत काकुटीच्या देवा.